वाळपयची ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था आणि गोय कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय पणजीच्या जोड पालवान वाळपय ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्थेन स्वर्गीय राम धुरी स्मृती 8वो रणमाले महोत्सव 22 आणि 23 तारखेक वेळ 70 हांगा दवरला, अशी माहिती संस्थेच्या वांगड्यांनी दिली. हो आमचो 8वो रणमाले महोत्सव जो सर्गेस्त रामा धुरी हो रणमाल्यांतलो म्हालगडो ज्यांच्या नावान आमी हो रणमाले महोत्सव सुरू केला. ह्या महोत्सवात वेगवेगळ्या वाठारांतले पंगड जे आसात ते वांटो घेतातूच, पण पोरू साकून आमी एक तातूंत बदल केल्लो आसा. तो म्हटल्यार फोंडे म्हालांतले जे जागोर लोकनाट्य आसा ह्या लोकनाट्याचो आस्पाव आमी ह्या रणमाले महोत्सवान केला. कारण रणमाले आनी जागोर ही सादारण गोंयची खूब जुनी आनी पारंपारीक लोकनाट्यां. ती दोनूय लोकनाट्यां लोकां मेरेन पावची हो एक उद्देश आसा आनी ह्या दोनूय लोकनाट्याचो विकास जावचो. अंदूचो 8वो रणमाले महोत्सव आमी वाळपय साकून 1 किलोमिटराचेर आशिल्ल्या गुंडेलवाडा वेळूस ह्या गांवांत घेतात. 2 दीस जातलो, 22 आनी 23 डिसेंबर. 22 तारखेर 5:30 ताचें उद्घाटन जातलें. उक्तावण सुवाळ्याक वाळपय मतदारसंघाचे आमदार आनी गोंयचे आरोग्य मंत्री भोमानेस्त विश्वजीत प्रताप सिंह राणे हे अध्यक्ष म्हणून उपस्थित आसतले. त्याच बरोबर गोंयचे सांस्कृतीक मंत्री गोविंद बाब गावडे हे मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आसात. ह्या महोत्सवाचें उद्घाटन आसा तें झरमे गांवचो एक जाणटो लोक कलाकार आसा जाचें नांव सातू माजी हो ह्या रणमालेचें उक्तावण करतलो. आनी आयज मेरेनचे सगळे रणमाले महोत्सव जे आसात त्या सगळ्या रणमाले महोत्सवाचें उक्तावण करण्याचो मान आमी सत्तरींतल्या जाणट्या लोक कलाकारांक दीत आयले आनी हीच परंपरा अंदूय आमी घेवन फुडें वतात. पयल्या दिसा उक्तावण जाल्या उपरांत 7 ते 10 मेरेन ह्या काळांत रणमाले सादरीकरण जातलें आनी ह्या दिसा सत्तरींतले आमचे 2 पंगड जे आसात ते 2 पंगड रणमाले सादर करतले. आनी दुसरे दिसा 5:30 वरांचेर आमी सत्तरींतल्या रणमाले कलाकारांच्यो मुलाखती दवरल्यो. ह्यो मुलाखती दवरपाक फाटलो एक उद्देश आसा. आमी फाटले 8 वर्सां रणमाले महोत्सव आयोजीत करतात. हो रणमाले महोत्सव लोकांक कितलो भावता हातूंत जर कितें बदल जावंक जाय जाल्यार लोकां कडल्यान प्रतिक्रिया येवच्यो. म्हणून आमचे मुलाखतीक आमी जाणट्या लोक कलाकारां बरोबर तरणाटे लोक कलाकार जे आसात रणमाल्यांतले तांकां आमंत्रीत केल्ले आसात. त्याच बरोबर सातत्यान रणमाले पळोवपी जे प्रेक्षक आसात अशे कांय प्रेक्षक आमचे मदीं आसात जाणे फाटल्या 5-6 वर्सां सातत्यान रणमाले पळयला ताका एकट्याक आस्पावीत केल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर आयोजनाचो भार आमी जे उखलतात त्या आयोजनांतलो एक वांगडी ताची मुलाखत जातली. पयलें सादरीकरण जातलें तें सातेरी केळबाय रणमाले पंगड सोल्ला. दुसरो जातलें हनुमान सेवा समिती नानोळा बांबर. तिसरे जातले ते उस्तें, तांच्या रणमाले पंगडाचें नांव अजून तेंच्यांनी सारकें दिवना पूण उस्तें गांवचो रणमाले पंगड. करंजोळ गांवच्या रणमाले पंगडाचें अजून कन्फर्मेशन मेळूंक ना, आयज दितले ते. आनी जागर फोंडे म्हालांतलो एक जागोर आमी 23 तारखेर आमी सादर. आनी सांगून तुमकां खूब उमेद दिसता की जो उद्देश आमचो आसलो की नवे नवे पंगड सुरू जावचे म्हणून. आनी अंदू अभिमानान सांगत दिसता की उस्ते हांगासरलो जो रणमाले पंगड पूर्णपणान बंद जाल्लो. फाटलीं 5-6 वर्सां तेंच्यांनी रणमाले सादर करूंक ना, अंदू तेंचें सादरीकरण जाता. हें आमचें जैत म्हणटालें. 8व्या रणमाले महोत्सवा निमतान जायते हेर कार्यावळी जातले. कांय तरणाट्यांचो तांणी केल्ल्या वावराची दखल घेवन भोवमान करतले. तशेंच फुडाराक भायल्या पंगडांचो आस्पाव करपाच्या नदरेन प्रयत्न करता, अशी माहिती समितीन दिल्या. ज्या ज्या गांवांत आमी रणमाले महोत्सव सुरू केलो, सुरवात केली आमी करंजोळ गांव जो आसा थंयच्यान सुरवात केली. पयलो करंजोळच्यान, पण थंय आमकां इतलो भरघोस प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तो आमी एकाच दिसाचो केलो. सादारण 5:30 आमी उक्तावण केल्लें, सारकें 5:30 ते रातचे 2 जाय मेरेन त्या वर्सा महोत्सव चल्लो. आनी मागीर आमकां कळ्ळें की अरे रातचे 2 मेरेन करप ना, म्हणून आमी तो मागीर 2 दीस केलो.
आणि खास पंगडांक आमंत्रीत करतात आमी. सगळ्या पंगडांक घेवपूय शक्य नासता, ताका लागून आमंत्रीत पंगडांकच आमी भितर प्रवेश दितात. पूण ज्या ज्या गांवांत आमी हो महोत्सव आयोजीत केलो थंय इतल्या लोकांनी आमकां इतलो भरघोस प्रतिसाद दिलो की ताका लागून आमची उर्बा वाडली आनी तो आतां आनीकय व्हड जावचो ही जी इच्छा आसा ती इच्छा आमचे सगळे जाळवणदार घेवन आसात. फुडल्या वर्सा तो आनीकय बरो जावचो आनी गोंयाच्या भायले जे कांय पंगड आसात त्या पंगडांनी ह्या महोत्सवांत वांटेकार जावचे ह्या खातीर फुडल्या वर्सा आमी जरूर प्रयत्न करतले.